अभिमानाचो खीण आसा तितलोच आमच्या दर एका वाचकाचोय आसा अशें हांव म्हणटा. हाच्या उपरांत आमी रोखडेंच मुखाल्ली कार्यावळ घेवपाची आसा. वेंचीक काव्य वाचन वा काव्य सादरीकरण ही आसा. हांव मुखाल्ली सुत्रां भौमानीस नयना कामत हांचे कडेन सोंपयतां. प्रवीणा थळी हांच्या लागीं की तांणी फूल आनी यादिस्तीक भेटोवन सुरवेक भौमानिस्त गौरीश पेरणेकार, भौमानिस्त अंजू साखरदांडे हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भौमानिस्त रमेश खाडी हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. उदेंते कवयित्री पृथ्वी नायक हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भौमानिस्त मानसी धावस्कार हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. नमस्कार. जी कविता तयार करून आयिल्लो त्यो कविता वाचून जाल्यो. मागीर हळू लिपया चोरयांनी वचून प्रकाश बाबालें पुस्तक हाडलें आनीक आतां त्या पुस्तकांतली कविता हांव वाचतां. ब्रह्मांड हो शब्द प्रकाश बाबाल्या तोंडांतल्यान खूब आयकलो. दिल्ली संमेलना टायमार प्रकाश बाबा कडेन बरें उलोवपाचो संद मेळ्ळी. तेन्ना एक तेजी तेन्ना सगळें तयारी चलताली महाकाव्याची आनी हेजी तिजी. तेन्ना एक ब्रह्मांडाचेर म्हाका दिसलें, म्हाका ब्रह्मांडाचो अर्थ कळ्ळो ना, पण म्हाज्या शब्दांक तो मावलो ना. आनी प्रकाश बाबाल्या त्या शब्दांक भरपूर मावलो. वास्कोयान हो कविता संग्रह म्हाका खूब आवडटालो पयलीं साकून. तेतूंतलीच हांव कविता थोडी वाचतां. वास्को एक खतखतें. वेगवेगळ्या मनशाचें, वेगवेगळ्या जातीचें, वेगवेगळ्या कातीचें, वेगवेगळ्या भासाचें, भेसाचें आनी देशाचें. वास्को एक खतखतें. वास्कोची कीर्त संवसारभर. वास्कोचे दर्शन घेतात 6 खंड 7 महासागर. वास्को म्हणल्यार एक रसायण खतखतत रावपाचें. वास्को म्हणल्यार एक रसायण खतखतक रावपाचें. रसायण हेच काय कितें? विश्वाच्या उद्धाराचें. वास्को एक खतखतें. वेगवेगळ्या मनशाचें, वेगवेगळ्या जातीचें, वेगवेगळ्या कातीचें, भासाचें, भेसाचें आनी देशाचें. प्रकाश सराली ल्हान ल्हान कविता पूण खूब भयंकर अर्थ घेवन वचपी. संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें. संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें, तुजो अनुभव कितें? संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें, तुजो अनुभव कितें? ताणें सांगलें, म्हजो बुराक सोडून हांव संवसाराचो बुराक सोदीत भोंवलो आनी शेवटाक म्हाका कळ्ळें, सगळे बुराक सारकेच आसतात. सगळे बुराक सारकेच आसतात. हांव पयलीं का तूं पयलीं हाचेर झगडी केल्ल्यावरी एकमेकाचेर चडत, एकमेकाचेर लोळत, एकमेकाचेर बुड्डीत, माड्डीत, सळसळीत, खळखळीत दर्याची ल्हारां वास्कोची घाण धुवपाक देगेर येतात. हांव पयलीं का तूं पयलीं हाचेर झगडी केल्यावरी एकमेकाचेर चडत, एकमेकाचेर लोळत, एकमेकाचेर बुड्डीत, माड्डीत, सळसळीत खळखळपी दर्याची ल्हारां वास्कोची घाण धुवपाक दर्यारेगेर येतात. पण तीच मेळी जावन परततात. तीच मेळी जावन परततात. देव बरें करूं. कविता सादर करतात भौमानिस्त अंजू साखरदांडे. सगळ्यांक नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राक तशेंच प्रकाश बाबांच्या घरच्यांक हांव दिनवासतां आनी प्रकाश बाबांच्या 75वे जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपून तांची 10 फेब्रुवारी 1994 वर्सा तांणी रचिल्ली आनी 2003 वर्सा व्हांवती न्हंय काळाची ह्या झेल्यांत आस्पाविल्ली तांची एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा रक्ताचो धर्म. म्हज्या सर्वधर्मी भावानो आनी भयणानो, रक्ताक लागना जात,
रक्ताक लागना कात, रक्ताक लागना भास भेस पंथांचे सुयेर सुतक, रक्ताक व्हांवचे आसता एक सारकें मनशांच्या शिरांनी. हेंच आमकां आयज दाखोवन दिलां आमी दान केल्ल्या रक्ताच्या ह्या भरून दवरिल्ल्या बाटल्यांनी. ह्यो बाटल्यो पळोवन सांगत आमकां कोणूय, ह्या बाटल्यांतलें खंयचें रगत मुस्लीम अब्दुल्लाचें, खंयचें रगत हिंदू विष्णूचें, खंयचें रगत क्रिस्तांव जॉनाचें, खंयचें रगत शीख अवतार सिंगाचें. म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आकांताच्या वेळार हेंच रगत आमी दान केल्लें. येतले धांवून आमच्या एकामेकांच्या आदाराक आनी आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या रगतान भरसून आमकां जीवदान दितलें. देखून म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आमी अशीं रगत दानां परतून परतून करपाची सामकी गरज आसा. आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या कुडींत व्हांवचें दवरूंक आनी तिगोवंक आमचे कुडींत व्हांवतल्या रक्ताचो धर्म. देखून म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आमी अशें रगत दानां परतून परतून करपाची सामकी गरज आसा. आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या कुडींत व्हांवतें दवरूंक आनी तिगोवंक आमच्या कुडींत व्हांवतल्या रक्ताचो धर्म. देव बरें करूं. आमंत्रीत करता भौमानिस्त कवी रमेश खाडी हांणी कविता वाचन करचें. नमस्कार. 1985-86 वर्सा हांवें ऑटोमोबायल इंजिनियरींग केल्या उपरांत एप्रेंटिसशीप म्हणून एमपीटीन जॉयन जाल्लो. ती 2 वर्सां हांवें वास्को पळयलें. जेन्ना वास्कोयेन वाटलें तेन्ना वास्को आनिकूय पळयलें हांवें. हांव वास्को एमपीटी वर्कशॉपान आसलो बायणा. केन्नाय बायणा एका हॉटेलांत जेवंक गेलो जाल्यार प्रश्न पडटालो, ही अस्तुरी आयल्या ती कोण, ही चली आयल्या ती कोण. हो प्रश्न प्रकाश बाबाकूय पडलो आसतलो. तो तेणी कवितेन उक्तायला, ही चली कोणाची. दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, अशा ह्या नखऱ्याच्या बाजारांत ही रुपेस्त चली कोणाची. दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, अशा ह्या नखऱ्याच्या बाजारांत ही रुपेस्त चली कोणाची. जिचे भांगरा केस जर्मनीतल्या कुंवरेवरी, जिचे भांगरा केस जर्मनीतल्या कुंवरेवरी, घारशे दोळे रुमानियेंतल्या बेबीवरी, घारशे दोळे रुमानियेंतल्या बेबीवरी, पोल्यार तामसाण काश्मीरचे कळयेवरी, पोल्यार तामसाण काश्मीरचे कळयेवरी, कवळे आंगलट जपानी बावलेवरी, कवळे आंगलट जपानी बावले बरी, अशी म्हाका देशा देशांची याद करून दिवपी ही चली, अशी म्हाका ही देशा देशांची याद करून दिवपी ही चली कोणाची. ही चली कोणाची. दुसरी एक ल्हानशी कविता आसा. केन्नाय चर्चा कुर्सी येता आसतना मदींच आमकां इतेर वयताना दिसतालो. पावलां आमची थपकतालीं. म्हाजी पिराय कवळी आसली. तोच प्रश्न केन्ना तरी प्रकाश बाबाल्याय मनांत आयला आसतलो. नाल्यार ही कविता अशी घडची नासली. दुखेस्त सुवाळो कवितेचें नांव आसा दुखेस्त सुवाळो. मुजगाचो दुखेस्त स्वर पातळायत, मुजगाचो दुखेस्त स्वर पातळायत, एका मेल्ल्या मनशाचो काशांव घेवन, एका मेल्ल्या मनशाचो काशांव घेवन पुरसांव शिमेतरी कडेन चल्लां. पुरसांव शिमेतरी कडेन चल्लां. पादरी दिटायेन रोजार करता.
पाद्री दिटायन रोजार करता, वलतांचेर फुगोट्यो वाजतात, वलतांचेर फुगोट्योय वाजतात. दिसाचें वजें घेवन सूर्य ल्हवू ल्हवू अस्तमतेच्या कुशींत रिगता. सूर्य ल्हवू ल्हवू अस्तमतेच्या कुशींत रिगता. तश्यो गांवभर पेरगांव घालपी इंगरज्योच्यो घाटी सांज वेळच्या सावळ्या वांगडा लांब लांब जायत चल्ल्यात. सांज वेळच्या सावळ्या वांगडा लांब लांब जायत चल्ल्यात. अजरवर वाटे वयल्यान दबाजान मातयेक मेळूंक वतल्या ह्या मेल्ल्या मनशाक मोनी भुजवण ओंपीत. मनशा येरादारीन गजबदिल्लें हें शार जाग्यार जाग्यार थीर जाता. हो दुखेस्त सुवाळो पळयत देव बरें करूं. हांव आमंत्रीत करता पृथ्वी नायक हांकां की तांणी कविता सादर करच्यो. नमस्कार. प्रकाश बाबा कारगां. झुजां तेन्नाय चलतालीं, झुजां आयजूय चालू आसा. पृथ्वी तेन्नाय हुलपताली, पृथ्वी आयजूय हुलपता. आनी हेंच पृथ्वीचें हुलप प्रकाश बाब आपल्या कवितेंतल्यान मांडटा. कवितेचें नांव आसा पृथ्वीचें हुलप. पृथ्वी थकल्या सदाकाळचे तिचे उपकार स्मरून तिका आतां सुशेग दिवया. ती सुपीक गर्भगिरिस्त आसुनी तिची नापीक कशी अवस्था जाल्या. पृथ्वी थकल्या तिची बडीची भितरली दुखणी केन्ना भरता बुक्कांप थरथरो, केन्ना सुनामी हुबयता आवरो. हड्डे फोडून ज्वालारोस केन्ना घाय जावन व्हांवता. पृथ्वी थकल्या. आमी सुवार्थी कर्मकट्टे एकामेकांचे गळे अन्नितात. आमचे मदीं वयो सरादी उबारून पृथ्वी आवयकच करण्यांनी खोटायतात. झुजांनी तिका घायाळ करून खणटात आमचेच फोण. मिरयतात सर्वनाश होमकण करपी क्षेपणास्त्रां, ब्रह्मास्त्रां, परमाणू, रसायनीक आनी जैवीक बॉम्ब. आमच्या उतळतापान पृथ्वी खंय उज्या कडान विरगळटा. खंय थंड वाऱ्या पासयेक आशेता. कोणाक सांगतली भोगणार. भितरले भितर ती खंगता. पृथ्वी थकल्या सदाकाळचे तिचे उपकार स्मरून तिका आतां सुशेग दिवया. भावकेन खंड महासागर लागीं हाडून तिजे वेंगेन सर्ग भोगुया. देव बरें करूं. भौमानेस्त मानसी धावस्कार हांणी कविता सादर करची. नमस्कार. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांचे 75वे जयंती निमतान हांव तांचे स्मरण करता आनी तांचे यादीक दाण्या येदी धरतरी ह्या तांच्या कविता संग्रहांतली चराचर हांवूच ही कविता तुमचे मुखार सादर करता. चराचर हांवूच. म्हजे फकत दोळे, दोळ्यांची दिश्ट तूं. म्हजे फकत दोळे, दोळ्यांची दिश्ट तूं. म्हजे फकत कान, कानांचे आयकप तूं. म्हजे फकत कान, कानांचे आयकप तूं. म्हजो फकत मेनू, मेनूचो उजवाड तूं. म्हजो फकत मेनू, मेनूचो उजवाड तूं. म्हजे फकत काळीज, काळजाचो जीव तूं. म्हजे फकत काळीज, काळजाचो जीव तूं. तुजे बगर फिको जाड जुळगुळो. तुजे बगर फिको जाड जुळगुळो. तुजो एक स्पर्श जोगलांचो सळसळो. तुजो एक स्पर्श जोगळांचो सळसळो. तुका खंय सोदूं तूच म्हजे भितर. तुका खंय सोदूं तूच म्हजे भितर. तुज्या सांगातानच हांव सकल्या भितर. तुज्या सांगातानच हांव सकल्या भितर. अणभवता मरण म्हजो पुनर्जल्म तूच. अणभवता मरण म्हजो पुनर्जल्म तूच.
तूच जिवो उरून जाता चराचर हांवूच, तूच जिवो उरून जाता चराचर हांवूच, जाता चराचर हांवूच. देव बरें कर.